म्हणावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. मोगान भयणी भावांनो, आयज 7व्या दिसा नोवेनाच्या आमच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कडसरल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमची शिरा. आमी सगळीं क्रिस्ताचे सांदे जेजूची कूड आमी बांदतात आनी ताच्याच वावराक हात मारतात. पवित्र सभा आमची फामील, आमी सगळीं हे फामिलीचे वांगडी. थोडी आमची भाव भयणां नेणारपणान तशेंच कांय निबान दिवन आपल्या खाजगी कारणांक लागून आनी कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण मानून घेनासतना जेजूच्या इनांतली पयस घेतात. आयज आमी तांचे पासत मागोवं, तांकां समजूंक तांचेर फर्मोण मारिना जावन पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागोवंक आयल्या. बापा ती सगळीं एक जावन हे जेजूचे मागणें आमचे कोरया आनी पवित्र सभेच्या एकचारांतली कडसरून गेल्यान तांकां परतून हाडून ह्या दिसान आमकां जाणवाय आनी कृपा मागुया. आयज आमचे फिरगोजेंतले सगळे संस्था आनी जोम्यांक भेटयलो दीस जशे फिरगोस लोकलीक सभा, कॉन्फ्रारिया, फाब्रिका, देव संस्कारान, तरणाट्यांचो जमो, सेवाधर्मीक समिती, विनवणेच्या मागण्यांचो जमो, वेदी सेवक, 2 परगेटणेचो संघ फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ क्लास आनी पॅरिश बुलेटिन एडिटोरियल बोर्ड हे संस्था आनी जम्यांनी सेवेत साखरेची मुणयारपण फुडें व्हरतना उदारपणान हो भाव चालू दवरूंक आनी हे आमच्या फिरगोजेच्या वेगवेगळ्या वावरा वरवीं देवाचें राज आमचे फिरगोजेन दिसून येता. मागुया. आनी ही कल्पना मनात धरून जायते फावटी आमच्या जिवितांत समजिकाय दाखोवन जेजूच्या तत्वा प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडून चुकल्या हें वोट करून घेवया. आमच्या चुकीचो ह्या वेळार उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बक्षून मागया. बरोबर म्हणया. हांव पातकी स्वर्गपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनाची तुला आनी कोणाक विचारून वायटाक घालून आनी बरें सोडून हांवें सारकीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासवाक लागून सुद्दां सांगपाक मारी सगळ्या युवकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका देवळांत म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्गपेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बाबा तुझे मोहिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी तापय.
ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलून सासणीक उजवाडाच्या आमच्या माय देशांत आमी पावंक शकू. ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. बाकीबोन जो म्हणजे पयले चिठीमध्ये वाचो. प्रितीच्या कितें आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार ते आमकां तांचे कडचे मेळटाच. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानता तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बाबाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्यो प्रमाणे एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सोबे जियेता आनी देव ताचे सोबे जियेता. तो आमचे सोबे जियेता म्हूण ही गुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनी, कोणाचोय संदेश मानून घेवं नाका, पूण ते संदेश देवा कडचे येतात जाल्यार कोसाक लावन पळयात. कारण जायते फटकिरे प्रवादी संवसारांत आयलोले आसात. देवाचो संदेश हे कुणे वरवीं ओळखून घेयात. जो कोण जेजू क्रिस्त मनशा सैमांत आयला म्हूण मानून घेता तो देवाचो संदेश घेवन येता. आनी जो कोण जेजू असो मानून घेना तो देवाचो संदेश हाडिना. हाचो संदेश क्रिस्त विरोध्याचो. तो येवचो आसलो म्हूण तुमी आयकला. खरेंच म्हणल्यार आतां लेगून तो आयलोलो आसा. सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी देवाची आनी तांचे तुमी जैत वेला. कारण जो तुमचे सोबे आसा तो संवसारांत आसा ताचे परस अदीक बलिश्ट. ते जाल्यार संवसारांतले, देखून संवसाराची भासा ते उलयतात आनी संवसार तांचे आयकता. पूण आमी देवाचे आनी जो कोण देवाक वळखता तो आमचे आयकून घेता. जो कोण देवाचो न्हय तो आमकां खाण दिना. हाचेच वरवीं कोणाचो संदेश स्वताचो आनी कोणाचो फटकिरो तो आमकां कळटा. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्राक तुजे दायज करून दितलो. सगळीं म्हणुया, राष्ट्राक तुजे दायज करून दितलो. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव करतलो. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत. हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्राक तुजे दायज करून दितलो. शेकांशेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. जबाब, राष्ट्राक तुजे दायज करून दितलो. आतां राजांनो, समजून घेयात. सर्वेस्पराच्या राजकारभारांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करतात ताचे भेद दवरात आनी तरून ताचे पांयां पडात. जबाब, राष्ट्राक तुजे दायज करून दितलो. उद्गाराक सगळीं विरवल्या. Sorry,
जालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडारो बरो करतालो. Surbispol तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवारान दोयती केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गालिलियांत गेलो आनी नाझारेत सोडून जाबुलोन आनी नेफ्तालीच्या शिमेर दोर्या देगेर आसल्या काफरनावान ताणें ठिकाणी केलें. इसायास प्रवाद्यान आदींच सांगलोलें तें हें परी पाडून येवंक जाय आसलें. जाबुलोनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव दोर्या देगेर बेत्या मार्गार जॉर्दाना पेले थोडी राष्ट्रांची गालिलिया. काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक बोड उसवाड देखलो. मरणाची सावळी पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उसवाड उदेलो. तो दीस सावन जेजू अशें म्हणून प्रवचन करूंक लागलो, जिवीत बदला, कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां. जेजू आख्या गालिलिया भोंवतणी वचून तांच्या देवस्थानांनी शिकयतालो, स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्साचो पिडारो बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस वायटाकारान साबार जिन्सांचो रोग आनी दुखीची पिडा आसलोल्यान, देंवचार बशिल्ल्यान, मोरदूख जालोल्यान आनी आरेन पडलोल्यान ताचे सरशी हाडटाली आनी तो तांकां बरी करतालो. गालिलिया, डेकापोलीस, जेरुसालेम, जुदेया आनी जॉर्दाना पेले थोडी गांव येवन लोकांच्यो व्हड उरपोजी ताचे फाटल्यान वेताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाड बाबा भगिनीनो, आयचो विशय कातोलीक सोबेच्या एकचारांतली व्हड सोडून गेल्यार तांकां परतून हाडून आमचेशी रावचो. हो विशय आतां कितें सांगतलो म्हजो अनुभव सांगून म्हाका दिसली. हांव एके फिरगोजेन आसलो आनी थंयसर एकलो हुशार तरणाटो प्रेसिडेंट आसलो. कांय बरे भाशेन आपली जबाबदारी पॅरिश युथाचो प्रेसिडेंट कसो तो पाळटालो. गुरपेन बोल्लोलो, देवाचो मोग ताच्या काळजांत फकफकता हें दिसतालें. मागीर हांव त्या फिरगोजेंतलो भायर सरलो, शिकप केलें आनी मागीर सेमिनारींत आयलो. केन्ना केन्ना म्हज्या बरोबरेक सेमिनारींत पासून पळय अकस्मात एक दीस ताचो पाय म्हाजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, तुजो तो बरो फ्रेंड ताका सोंग जाय, तो आतां बिलीवर जाला, ताणें ताचो धरून सोडलो. आमची पुर्वजांची आमी भावाडटा इतली कोंकण घरांत आनी हे भाशेन केलां हें आमच्यान पळोवंक जाय, खूब सोंग जाय. हांवें प्रयत्न केलो सांगूंक समजावन, पूण हांवें ताका सांगलें तूं ताचेर चडूय हें घालना, तूं समजीकायेन ताची सगळें तुजी वापर उरता. आनी ताचे पासून मात हो संदेश हांवें ताका दिलो आनी तरी हांवें म्हजो संबंद ह्या तरणाट्या सगळें कळून केन्नाय फोन करता खबर घेता कितें चड करूंक जाता. इतलेंच आयचो सेवादोर आमकां सांगता, तांचे पासून मागूंक, तांकां समजीकायेन आनी वागूंक आनी आमच्या जिविताचेर देखींतल्यान तांचेर थोडो भोव प्रभाव आमी करून तांकां परतून हाडूंक
ते तो तितले कन्विन्स आसा जाल्यार तांकां बरो एकदां ताचें कन्विक्शन बदलून आमचेर दवरलें आसा. पूण तो रोखडोच आमचो तो वावर जावचो. आमी मागोंक जाय देवाच्या आदाराची आमकां गरज आसा. तर हे भाशेन ही केस जी आसली ती हांवें हँडल केली. हे भाशेन आनीकूय जायत्यो केसी हे घेवपाच्यो. आनी कोण बार्देजांतलेच आयले आपल्या भाशेक घेवन आनी म्हणाले, फादर आय वॉन्ट यू टू टॉक टू माय नीस. आनी म्हणलें, फादर शी इज अ बिलीवर, प्लीज टेल अस समथिंग. आतां एकाच घरांत रावतात, भायर बोमाय आसतालें, पूण हिंगा शिकपाक लागून गोंयांत ही ताची भाजी आयली आनी म्हाजेशी घेवन हांवें म्हटलें, तूं ताका फोर्स करिनाका. यू बी अ मॉडल फॉर बरो एग्जाम्पल. तुमच्या घरांत कितें जाता, माकडे वा कोत्तात, तुमी करा, पूण डोंट प्रेस अपॉन. ताका तो दिसता जॉयन जावं दी, पूण तुमचें मागणें ताचे पासून तुमचो एग्जाम्पल सोमचीकाय ताचे सोबें वागणूक तुमची जावं दी, सोमचीकायेची. हे भाशेन असलो निरोप हांवें ताकाय दिलो, प्रितीच्या बाबा भयणीनो. जें जेजून सांगलोलें, म्हाका लागून तुमचे मदें फुटी पडटल्यो, आवय बापूय भुरग्यां मदें फूट जातली, हें आजून पासून घडो आसा. आनी ह्या संबंदान हो संबंद उरो ना. आनी मागण्यांतल्यानूच आनी सोमचीकायेनूच हाका आमी साबार दिवं येता. हो पुरुश आतांचो न्हय, पुर्विल्ल्या काळाचो. पयले वाचप आमकां सांगता क्रिस्तांव विरोध्याची खबर केल्या. पयले वाचपाक भाग्यवन हांव आपले चिटी बरयता. देव आमचे मागणे आयकता, कशें आमकां वता. जेन्ना आमी ताचे आज्ञा पाळटा, ताची खुशी आमी करता, तेन्ना ताची खुशी कितें तें आमकां गोवन येता आनी ताका जाय ते भाशेन आमी चलता आनी तो आमची मागणी आयकता. आनी कितें जाय देवाक, आपल्या पुताचेर आमी बाबाड दवरलेलो आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलयलें. हें भाग्यवन जुवां आपल्या चिटी संदेश दिता. पूण तो म्हणटा, थोडे जाण आसात जेजू देव मनीस जालो हें स्वत मानिना. दे आर डिनायिंग द ह्युमॅनिटी ऑफ जीसस. त्या काळार माकड्यो शिकवणो भितर सरल्यो. कोण जेजू मनीस म्हणून म्हणटालो, जेजू मनीस देव मनीस जावंकूच ना, ताणें रूप घेतलें. हे भाशेन कोण डिविनिटी जेजू देव न्हय म्हणटालो. हे भाशेन तांकां शिकवण, खरी शिकवण. तो म्हणटा, आमी देवान आमकां आत्मो दिल्लो आसा, तुमी आमचें आयका आनी जी शिकवण दिल्या त्या प्रमाणे तुमी चला. हे फटकिरे प्रवादी जे आसात ते म्हणटा तुमकां दुलयता, पूण ती तांची शिकवण तुमी जोकाक लाय, जोकाक म्हणटात आनी तुमकां भोंवतले कितें खरें आनी कितें वायट. तुमच्याय काळखांनी आत्मो घातलेलो आसा आनी जेजूचेर बाबाड करून ताची खुशी जिवितांत हाडून तो त्या पोरचेक आपयता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हेंच आमी करची गरज. जेजूचेर आमचो बाबाड घट करून ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडची गरज. पूण आमी वयल्या वयर क्रिस्तांव जाता आनी जेन्ना आमकां बरो हो खरो अनुभव जेजूचो मेळना, तेन्ना मागीर हांगा थंय आमी धांवता. रोखडेच आमी कन्विन्स जाता. कांय जोम्यांतले लोक येतात, म्हणटात खूब सारे कित्याक जावन आसा. दाविदान देवा लागीं बोगसणें मागलें, देवान बक्षिलें. मागीर सावलून म्हणटा बोगसणें कोणाक कडेन गेलो, तो प्रवादेशी गेलो आनी ताचे लागीं बोगसणें मागलें, ताका बोगसणें मेळूंक ना. हें आदलो कोरानूच घेवन सांगतले, गोंया कोरानान शिकवण ना, गोंया बोगसणे भशेन जेजून शिकवण दिवंक ना. दिल्या तुमसार गरजेची. ताणें म्हणटा, जांची तुमी पातकां बक्षीस केल्या तांची पातकां बक्षीस केली. मागीर ते थोडे म्हणटात, हांव शिकवणे बाबतींत फटकिरे प्रवादी शिकयतात ते. थोडे म्हणटात, हो
बरो संस्कार जो आसा मिसाची भेट तुमी क्रिस्त प्रसाद जेवतात पूण जेजू ना जेजूचें मास ना जेजू एकूच पावट येवन गेलो एक पावट येवन गेलो वय पूण आदल्या दिसा ताणें कित्याक म्हणूंक जाय आसलें घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड हें म्हजें रगत म्हज्या उगडासाक करात सो ही थोडी शिकवण आमी पयले सुवातेर घेवंक जाय आनी आमच्या भावार्थाक ओपून आमी जावंक जाय आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी मांडूंक जाय मागीर दुसरें कितेंय म्हणून आमचेर प्रभाव जावचो पूण ते चुकल्याक तांकां समजिकायेन आमी वागूंक तांकां आदाराची गरज आसा तेन्ना आदार दिवंक आमी फाटीं सरोना जावन आमकां आयचो विशय उगडास करता दुसऱ्या वाचपाक मोबायल भावा भयणीनो आमी जेजून आपलो भाव सुरू केलो जेजू नाजारेतांत रावलो 30 वर्सांचो जालो पूण आतां जुआंव बावतीस मोतोस तो आपले रेसिडन्स शिफ्ट करता कित्याक कारण आसा तो दुसरे कडेन येता काफारनाव रावंक लागलो झेबुलोन आनी नाफ्ताली तो गांव काफारनाव थंयसर रावन ताणें आपलो भाव भौशीक भाव सुरू केलो आनी हांगासर जायत्या भासांचो लोक तांकां तो देवाची बरी खबर परगटूंक लागलो स्वर्गीय राजाचे शुभ वर्तमान परगटतालो तांकां उलो मारलो जिवीत बदला स्वर्गीचे राज लागीं पावलो तें पयस ना लागीं आसा तें तुका मेवता जिवितांत तुजें सुदारणी कर बरें जिवीत जेवन भाव कर हो संदेश आपल्या प्रवचनांतल्यान लोकांक दिलो आनी त्याच बरोबर कोणत्योय केल्यो बरी नाशिल्ल्या ताणें बरी केली आनी हे भाशेन जेजून आपलो भौशीक भाव ह्या गालिलियाच्या सरभोंवतणीच्या लोकांक वांटलो आनी बरेपण तांकां फावो केलें पूण हें काम करतना जायते ताचे आड आसा ताची शिकवण पासून थोड्यांक मानून घेवन जोड जाताली आनी जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी वचूंक सोदता आनी ताणें फुडें ना कोणाशी म्हणून गेलेल्या तुजेशी आसा उतरां सासणाच्या जिविताची पिढीच्या भावा भयणीनो कोणाशी म्हणून आमी गेलेल्या जेजूशी आसा उतरां सासणाच्या जिविताची ताचेर आमचो भावार्थ दवरून जेवन आमचो भावार्थ ओपण करून आमच्याच जिविताचे देखींतल्यान आमी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून दुसऱ्या हातूंत धर्मांतली भायर सरून गेल्या तांच्या जिविताचेर आमी प्रभाव करून ती तर चुकीचो समज घेवन आसा तांकां समजून तांच्या दुखांत वांटो घेवन तांकां पावून आयज आमकां जोणेकल्याक उलो जावन आसा तो हेंच करून आमकां कृपा गोड ह्या मिसा वयताना पावता काय आमची मागणी ह्या वेळार विस्वासान देवा मुखार दवरली आमच्या कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांनी सोडून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणी सभेक अदीक मैत्वास दाखोवंक आनी कोविड सभेची शिकवण घेवन रागा परतून जेजूच्या गितान हाडून बापा लागीं मागुया
देव कृपेची फळां दिवन वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पवित्र सोबेची शिकवण जायत्या खोटीं लागता. तांणी आपली मनां उसवाडून आनी जेजूच्या हिरान परतून येवन बापा लागीं मागुया. आयचे नमुन्याचे मांडावळ करतल्या बागेवन दुनियाचो समुदाय आनी बागेवन लोकांचो समुदाय ह्या समुदायाचे वांगडी देवाच्या आनी देवाच्या मोगान मळान वचून आनी ताचे समोर अदीक मजबूत जावन देवा लागीं मागुया. बाबा मोगडा थोडीच आमची मागणी तुझे मुखार आमी दवरल्या आनी तुजी मागणी आमच्या काळजांनी आसा ती सगळी तुका हावी. आमकां फायद्याक पडटा जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी सगळ्यांक आमकां जी कातोलीक पवित्र सोबेच्या एक्सारांतली सोडून गेल्यात तांचे पासत मागून तांकां समजून तूं आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, ही आमचें बलिदान चड उद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून म्हाका. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां परती देणी आमी तुजे कडची घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारल्या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व उपेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व काय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो विधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणीचें सासणीक येवजणूक तेंगेलें आनी तो सगळ्या वर्सांचो उस वाडमून दाखयलें. म्हणून खूब तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण बरें चडलें
आणि ताणें आमचें सोय नवें केलें. देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोद दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. तूच सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन गोश्ट म्हणून सोसून विचार ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पोली जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास. नव्या दिसासनीक वराराचें हें रगत. पात्राचें भोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें मारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco tu pogotoja, Jezu ci pomzala, Jezu nowianie kolo, Jezu melo, Jezu ci pomzala, Jezu nowianie kolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उदो आनी सोडवणेची काळ सुखार जवळ येता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका निर्वासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधतले आमकां सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. Sorbisfora, आखे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाजून बापा, फिलिप नॅरिफ्रान आमच्या गवळी बापा, आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो मर्माचो धरून मेल्यार त्या आमच्या बाबापणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोटसडीत मुखामण पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा पारवारी देवाची माई सांगाती तिचे पोती बागलोन झुजे बागलोन तर दुतां सोरकांनी तुका मानल्यार त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवंक दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा खावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपरेदार बापा, सर्वंकन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून आपल्या शिसां पासत मागणें केलें, बापा ते सगळे एक जावन. कातोलीक पवित्र सभेचो
एकसारखी भायर सोडून गेल्या ती परत नव्यान एक जावन आमची मागणी एका काड्यान बापाक उबारून म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता कशें आमची पाट घालगोस, आनी आमकां ताळयेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळें वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार दिता ती. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बोरवाशान उतरयता. तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पावकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे दिशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोनिया म्हाका पावना जेका भितर म्हाका पावना.
berat itu ya. प्रीतीच्या बाबा जेजूच्या पुढील रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिवितासारखे खोल म्हणून मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो आणि सर्वभूतार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो बोचोलेल्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. 보시며 대선에
원무감을 프로포려 이렇게 야는 보고 깜깜하고이 야미 만탐자 소며 tujaputa Jesu Krista modlí, to panu tuže somění povitrat měčaj ponam, Cietani asmut solitai, sasna cha sasna. Dewa Soda Sum Sodam Karam Cik,